तेरेखोल न्हंयच्या ड्रेजिंग केशीन नवी कलाटणी किरणपाणी पोर्ट ट्रस्टाक एनजीटी आयकना जाल्ल्यान आतां न्हंयचें ड्रेजिंग करूंक महाराष्ट्र आनी गोंय सरकार फुडें सरल्यात। सेक्युरिटीची कारणां सांगून एनजीटी कडेन ड्रेजिंगाक परवानगी मागतात। महाराष्ट्र मॅरिटायम बोर्ड आनी गोंयच्या कोस्टल सेक्युरिटी पुलिसांनी जीसीझेडएमए आनी पोर्ट्स कॅप्टनांक अर्ज केला। हे उपरांत आतां मूळ ड्रेजिंग मागपी किरणपाणी पोर्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडान अर्ज फाटीं घेतला। कळंगूटच्या टिटोस क्लबाचो डायरेक्टर रिकार्डो डिसूजान ताच्या 50व्या वाडदिसाच्या निमतान हेल्पिंग हँड एनजीओ सुरू केल्या। गरजवंतांक आदार करूंक ही एनजीओ वावुरतली। गोंयान वर्ल्ड बॉक्सिंग चॅम्पियनशिपूय घडोवन हाडपाचो रिकार्डोचो प्लान। रिकार्डोच्या वाडदिसाची कांय खिणचित्रां। We will be reaching out to all of you because we have some of your phone numbers, we've got some of your addresses. So if you get an email saying from Helping Hands, please accept, please join, and let us start lighting the fire. Let's spread this like wildfire. Thanks, guys. I'm going to start and I'm going to light up first. So we have done this. We've brought the malaria count down from 6,000 to 600, and malaria is a deadly disease. We've donated an ambulance to the village. We've even brought back accident victims to their loved families. We have trained 200 kids in computers, in tailoring, a few more 100 kids. We've donated compass sets, we've donated textbooks, we've donated umbrellas. Let's donate, let's give what we can, and let's keep this going. आता पळोवया गोंयच्या सरभोंवतणींतल्यो खबरो। कुंकळे खेळा मंत्री बाबू आजगांवकारान जॉगिंग ट्रॅकाच्या रिपेर कामाचें उक्तावण केलें। जेन्ना लोकांचो डिमांड आशिल्लो हांगा वकाक चड करून आमचे सिनियर सिटीजन हांगा वकाक येता सांजचे आनी तांकां इतले त्रास जाताले आनी तांणी म्हजेर मागलें आनी म्युनिसिपालिटीनी म्हाका हेल्प केलो जायतोच। आमकां हांगा चलपाक भरपूर प्रॉब्लेम जातालो, ताजे खातीर आमी 2 वर्सां फाटीं हो मागिल्लो पूण जालो ना। पूण हांव आमच्या क्लेफॉस बाबाक वालोर दिता की 8 म्हयन्या भितर ताणें आमचो हो वॉकिंग ट्रॅक हांगा कुंकळ्याक करून दाखयलो, जे ताणें मॅनिफेस्टो दिल्ले। पयलो वॉकिंग ट्रॅक जालो तो कितलो 95 लॅक्स आनी तो गेलो। आतां ती कामां जावपाक जायना। खंय रे कॉन्ट्रॅक्टर खंय गेलो? हाँ मरे बराबर देखो बोला है वो, क्या मालूम है नहीं? हाँ पहले क्या वो ट्रैक गया तुम्हारा तो इंजिनियर तेजे लक्ष दवर बऱ्यांतलें बरें काम जावपाक जाय। तुमचें नांव जावपाक जाय, आमचें स्पोर्ट्साचें नांव जावपाक जाय, कॉन्ट्रॅक्टराचें नांव जावपाक जाय। आनी चड जबाबदारी आहा आमचे चेअरपर्सन आनी म्युनिसिपालिटीची आनी आमदाराची। टॅक्स जो केल्लो आहा त्याचो सगळ्यांनी फायदो घेवचो। जाणटेल्यांनी, भुरग्यांनी, नेणट्यांनी, तरुणांनी, सगळ्यांनी, महिलांनी सगळे फीट आसचे। आनी तसो फीट आसले जाल्यार गोंयकार आमचे दिसतले सारके यंग आनी सारके स्ट्रॉंग आनी शारिरीक दृश्ट्या एकदम पावरफूल। आनी ह्या दृश्टिकोनान आमी स्पोर्ट्सान चडांत चड हांव लक्ष घालता की स्पोर्ट्स जेन्ना इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें मेळटलें तेन्ना स्पोर्ट्सांतलो भुरगो तयार जातलो, आमचे लोक बरे जातले। म्हणून जें तुमी सांगलां तें इन्फ्रास्ट्रक्चर जे रिपेरिंग आनी कितें तें भरून घेवन तें करून दिवया।
कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन स्वातंत्र्य सैनिक मोहन रानडेच्या डॉक्युमेंटरी विशीं माहिती दिली. कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयचें आर्ट गोंयचें कल्चर प्रिजर्व करपा खातीर सातत्यान पावलां मारीत आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज कला आणि सांस्कृतिक संचालनान खुबशी डॉक्युमेंटरी फिल्मां तयार केल्ली आसात. गोंयचे नामणेचे प्रख्यात अशे अभिव्यक्तींचेर एक वेगळे तरेचो प्रोजेक्ट जे जशें आतां सरान म्हटलं त्या प्रमाणे व्हड व्हड मनशाचेर आमी कितें केल्लें आसा प्रोजेक्ट केल्ले आसा तशी डॉक्युमेंटरी फिल्म केल्ली आसा आनी हातूंत एक आमकां आर्ट एंड कल्चराक खूब उमेद जातली. विल बी प्राऊड ऑफ प्रोड्युसींग दीस फिल्म बिकॉज ही इज अ लिव्हिंग लेजंड. तर म्हाका अशें दिसलें की अशें आमी कितें तरी करपाची गरज आसा की खरें गोंय ट्रू गोवा हें भारताच्या म्हणजे गोंया भायर बाकीच्या भारतांत आनी जगा कडेन पावपाची गरज आसा. त्या अर्थान कितें तरी आमचे जे सामके इन्स्पिरेशनल हें आसा हिरोज आसा तांकां वयर हाडपाची गरज आसा. मडगांवां अल शादाय चॅरिटेबल ट्रस्टान चायल्ड अब्युजाचेर जागृताय कार्यावळ केली. ऑर्गनायझेशन जावन आसा एल शादाय चॅरिटेबल ट्रस्ट जी गरीब भुरग्यां खातीर वावरता. ह्या ऑर्गनायझेशनाक 23 इयर्स जाली 23 वर्सां जाली ही चॅरिटी गरीब भुरग्यां खातीर वावरता. मडगांव म्हणून न्ही वेगळ्या वेगळ्या सिटीनी कलांगूट जशे पणजे जशे चिंबेल म्हापसा आजगांव. And everybody should be aware. I urge all the parents to take up this issue very seriously, and if in case any incident is being noticed or being reported at that, so they should not feel shy. खूप वेळा कितें जाता की बाबा आपलो भुरगो म्हणून ते पुलीस स्टेशनार येवंक सोदिना. बट आय अर्ज ऑल द पेरंट्स स्पेशली वी आर एट 24/7 एट देर सर्वीस. तुमकां केन्नाय जाल्यार कितेंय प्रॉब्लेम जालें इफ इट इज बींग चायल्ड अब्यूज जाल्यार अप्रोच द नियरेस्ट पुलीस स्टेशन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.